2 वर्सांनी कोविडा उपरांत लोकांतून आमकां मस्त बरें म्हण पळोवंक मेळ्ळां. भुरग्यां तावणी आमकां कितें म्हणटात तातूंत वांटेलपण आसा, व्हडान तावणी आसा. थोड्यो संगती हांवें तुमकां सांगचें जाल्यार आमी एक गेल्या त्या वर्सा एक मोबायल फोनाचें एक रायफल ड्रॉ केलें आनी ताची जबाबदारी वेदी सेवकांनी घेतली. 1,02,000 रुपये काल वेदी सेवकांनी जमा केले. आमी बात केलें सागोळी कृषी करन हें बात करन तांतू उरलो आयवज आमी मिसावांक दान दिल्लो. म्हळ्यार ताच्या की पयलें म्हजें चिंतप आसलें त्या लोकांनी ह्या मिसावां खातीर याजाक वचून मिसांव गांवांनी वावुरतात, धार्मीक भयणी मिसांव गांवांनी वावुरतात, पयशांतल्या गांवांनी वचून वावूर कश्टकान मिसांव खातीर वावुरता आसतना लोकांनी दिल्लो दान बऱ्या खातीर उपयोग करता आसतना आमच्या लोकांक ते एक चिंताप येजे म्हणल्यार काम करन हांवें दिलें म्हणल्यार एक चिंताप येजे म्हणल्यार उद्देशान त्या लोकांक समजोनी दिवन सदो लोक देखून तांकां समजोनी दिवन ताज्या उपरांत सगळ्यां सांगाता घालना मिटींग करन हो गाद्याचो वावर करूंक सुलाभ जालो. आमच्या फिरगजेंत जामकुरो दुबळो जामकुरो पूण काळजांत ग्रेस्तकाय. समट आनी सावाला मोगाच्यानो समी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत सरकार तावन संवसारार आयलो. तो पयलो मिशनरी. देवाचें राज ताणें प्रगट केलें, मस्त मनशांक गूण केलें आनी दुबळ्यांक भुकेल्यांक खाण जेवण दिलें. समग्र रितीन मनशांच्या गरजांक तो पावलो आनी आमकां ताणें पातकान तें सोडयलें. सोम्या जेजून आरंभ केल्लें हें मिसांव आज ताणेंच आरंभ केल्ल्या पवित्र सभे मुखांतर सगळ्या संवसाराचेर विस्तारला आनी संवसारांतल्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी ही पवित्र सभा वेगवेगळ्या हंतांनी आसा. थोडे कडेन अनुकूलवंत आसात, फिरगोजो दिएसीजी, थोडे कडेन अस्कत आसात आनी कोण तिके सक्तीवंत आसात तांणी दुबळ्या लागीं वांटून घेवचे चिंतप जेजूनच आमकां दिल्लें. सा पावलून सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत तें रुतां केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा आनी फाटल्या 20 शतमानांनी हें काम चलत येयलां. आमच्या दिएसीजींत मिसांव आयतार आयलो म्हणटा आसतना आमचो लोक बारी उर्बेवन जाता. तांचे लागीं आशिल्लें तितलें उदारपणान दितात मिसांव कामाक. कित्याक म्हळ्यार मिसांव कामाक दिवचें म्हूण सांगल्यार देवाच्या कामाक दिवचें म्हूण अर्थ. आनी खरेंच तें सारकें. आमी जें कितें देवाच्या कामाक दिता देव केदाळाय तें विसरना. बगार तो आमकां कळीत नातल्यात विधाना मुखांतर आशिर्वादांनी भरता. गेले ते वर्सा आमच्या दिएसीजींत चड दान दिल्ले. धाकटे फिरगोजो तरी जण लेखान ताणें दिल्लें हें तुमचे मुखार दवरूंक हांव अपेक्षितां. जावंक पुरो हें पळोवन तुमकां थोड्यांक कांय थोडे आयडियाज ह्या थोडे आलोचने मेळटीत आनी ह्या वर्साच्या मिसांव आयताराक ते उपकारतीत म्हूण हांव चिंतां. देखून तुमचे मुखार 3 फिरगजांनी कशें ताणें मिसांव दान तें जमो केलें म्हणलें ते संगती तुमचे मुखार दवरूंक अपेक्षीत. मंगळुरांतली बीजे फिरगज सभार संगतींक नावार्थीक जायत्या तालेंतांनी भरलेली. गेल्या त्या वर्सा मिसांव आयताराक तांचें दान व्हडलें. फिरगजींत 1478 कुटुंबां आनी कातोलिकांचो संख्यो 4947 आनी तांचें दान गेले त्या वर्सा 15,80,07,000 रुपये व्हडलो आयवज आनी सरासर काडटा आसतना जण एकल्याक 320 रुपये आनी 80 पयशे. आमच्या दिएसीजीन जाल्ल्या जम्यांत हो एक व्हडलो वांटो. हें तांणी कशें केलें म्हूण समजोवच्या खातीर आज आमचे संगी बीजे फिरगजीचो विगार मानादीक दोतोर जॉन बॅप्टिस्ट साल्डाना आमचे संगी आसा. तांचे तावन समजून घेवया. फादर जेबी, पयल्यान पयलें तुमकां अभिनंदन. गेले ते वर्सा प्रथम स्थान आपणायल्ल्याक आनी इतलो व्हडलो जमो आयवज करून दिल्ल्याक.
हो इतलं व्हडलो आयवज लागी लागी 16 लाख तर म्हूण येता 15 लाख 17,000 इतलं व्हडलो आयवज तुम्ही करून दिला हे खंयच्या रितीर तुम्ही केलें इतलें व्हडलें हें दान आमी इजय फिरगज घराणी प्रथम स्थान मेळाचें म्हणल्यार चिंतपान या इनाम मेळाचें म्हणल्यार चिंतपान आमी कांय केल्लें न्हय पूण ताचे प्रास चड स्थळीय पवी सभेक इजयंतल्या लोकांक पवी सभेचो मोग आसा आनी मिसांवाचो मोग आसा आनी त्या पाठतळाचेर म्हळ्यार आमी हें दान जमो करच्याक आमी एक प्रयत्न केला न्हय केवल मिसांवां आयताराक मात सगळ्या वर्सांत आमच्याच गरजेवंतां खातीर तशेंच आमच्या फिरगजे भायल्या DSS भितरल्या तशेंच हेर DSSच्या गरजेवंतांक जावं पुरो तांच्या मिसांवां खातीर इगर्ज बांदूंक कोवेंत बांदूंक अशे विविध गणितांनी संदर्भांनी फिरगजेतावन दान जमो करून दिलेलें आसा बरें मोन दाखयलेलें आसा हे म्हळ्यार आमच्या विक्षकांक म्हळ्यार साबार जाणां पळयत आसात आतां तुमच्या फिरकेत हे दोन लायव्हच खंयच्या रितीन तुमी जमो केलो म्हणून कळ्ळें जाल्यार थोडी विधानांत ती हेरांक उपकारा पडटीत म्हळ्यार मिसांवां आयतारा मुखांत्र गरजेवंतांक उपकारा पडच्या खातीर कळ्ळें सगळें एनवलप्स गी या एलाम गी या करंडगी कशें सकट तुमी केलें मिसांवां आयताराची आमच्या फिरगजेंतली चरित्र पळयली जाल्यार बाप विल्सन म्हज्या पयलें विगार जावन आसले तांणी विशेश रितीन ह्या मिसांवांच्या विशांत वावर करच्याक दान जमो करच्याक प्रेरण दिलेलें आसा तांच्या काळार 2 लाख 3 लाख 4 अशें मुखार मुखार वचून आमी जमो केल्लें दान 8 लाख पर्यंत गेलेलें आसा आतां थंय थावन हांवें तें मुखारून व्हेलें पयल्या सुवातेर आमच्या फिरगज गवळी परिशदे लागीं विचार विनिमय करून आमच्या गुरकारांक कॉन्फिडन्साक घेवन थंय थावन दुसरी कार्यक्रमां आमी आसा केली आनी तातूंत गेल्या त्या 2 वर्सांनी कोविडा उपरांत लोकांतून आमकां मस्त बरें मोण पळोवंक मेळ्ळां भुरग्यां तावणी आमकां कितें म्हणटात तातूंत वांटेलपण आसा व्हडान तावणी आसा थोड्यो संगती हांवें तुमकां सांगचें जाल्यार आमी एक गेल्या त्या वर्सा एक मोबायल फोनाचें एक रायफल ड्रॉ केलें आनी ताची जबाबदारी वेदी सेवकांनी घेतली 1,02,000 रुपये काल वेदी सेवकांनी जमो केले मिसांवां जे कोंडे आमकां मेळटात ते एक जून म्हयन्यांत अखेरे भितर वांटले जाल्यार भुरग्यांनी तातूंत जमो केलेलो पयसो तातूंत वडिलांचे बरें म्हण मस्त आसा लगभग 50,000 मुसोर थंयसरच जाता आमी सगळ्या फिरगजेंत स्क्रॅप आसा गी न्यूजपेपर आसा गी म्हणून विचारता आनी वर्सांत एक 2 या 3 वांटे करता एक फावटी एज्युकेशन फंडाक एक फावटी मेडिकल फंडाक आनी एक फावटी मिसांवां आयताराक आतां जून म्हयन्यांत हांव कितें स्क्रॅप जमो जाल्लें आसा जाल्यार जावं पुरो तें बरें लॉंग कार्ड ताका मस्त मोल आसता दुसऱ्यो वस्तू आसूं पुरो घरा नाका जाल्लें आसूं पुरो या सेकेंड हँड फ्रीज आसूं पुरो आनी कितें आसूं पुरो हें सगळें स्क्रॅपाक आनी ते लोकल लेवलाचेर जसो होलसेल मर्चंट कोण आसा ताचे लागींच संपर्क करून इल्लेशे सडीत पयशे मेळचे एक प्रयत्न चलून आसा आनी एक आमच्या फिरगजेन हांवें कितें म्हळ्यार तुमचे लागीं पोरणी 2 व्हिलर्स आसात जाल्यार या 4 व्हिलर्स आसात जाल्यार वाहनां ती कोणशान पडून पाड जावन वेची आसात तुमी आमकां दिया ती आमी विकची विलावरी करता देखून RC जाय जे RC सांगात हें हाण दिलेल्या वेळार ती आनीकी वापरूंक सहज जाले आसल्यार ते एक मार्केटीन विकचे प्रयत्न चलता कित्याक म्हळ्यार डॉक्युमेंट्स आसतात स्क्रॅपाक जाल्यार स्क्रॅप असो व्हरूंक येता स्क्रॅपाक दिल्यार एक 4 ते 5,000 उण्यार एक 2 व्हिलराक मेळटात आतां तसलीं साबार वेहिकलां कोणशान पडलेलीं आमकां मेळ्ळेलीं आसात गेल्या त्या वर्सा ताच्या पयल्याच्या वर्सा आनी ताचे वरवीं आमकां जायतो दुडू जमो करूंक साध्य जाला वाहनां दोनची एक विलावरी केली वाहनां दोनची वाहनां दुसऱ्या डेकेन व्हरून दोनच्या बदलाक हांगा धुली जाल्यार इल्लेशें इल्ले चड पयशे दितात त्या एक 300 रुपयांक एक वाहन धुवन जाता जाल्यार हांगा 500 600 मोगान मिसांवाच्या उद्देशान 1,000 दिलेलें आसा मिसांवां तर म्हणटना मस्त
उमेद आसा रांदपांत वाड्या घरां सांगाता मेळटात ताचे उपरांत आमकां चिंतया धाकल्याक मांस हाडचें जाल्यार मांस हाडूंकूच धान्य मेळटात ताचे उपरांत घेतली मोलां घेतात त्या दिसा सडावत जावन ब्रेकफास्ट थंयसर इगर्जे लागींच जाता घरांनी ब्रेकफास्ट करिनात आनी पुरू इतलें जालें की आमकां ती ब्रेकफास्ट उणी पडली पूण आतां हांव न्हू आलोचन करतना आनी किलीशी सडीत ब्रेकफास्ट करिचें कोणना आनी एकल्यान आमच्या फिरगेन एकलो कोबासो ज्यूस करतलो आसा ताणें सगळें आमकां धर्मार्थ दिलें आतां तातूंत कितें आमी मुनाफो जोडलो वांटून करन तातूंत आमकां बरें जालें थोड्यां कडेन बरेंशें टॅलंट आसा एक स्त्री आमच्या फिरगेजेंतली ती मोरयेची पिंतुरां एका विशिश्ट रितीन ताका थोडी तिकां बसोवन आनी कितें करन तयार करता बऱ्या मोलाक विकोन येतात आर्टिस्ट आसात आर्टिस्ट बशयेचेर गी आनी कितें गी पिंतुरां हाडलेले तातूंत लोकांक अभिरुची आसा ते हांड दवरतात आनी लोक मोलाक घेता या एलामाक घेतात तातूंत विशेश करून आमच्या फिरगेजेंतले थोडे फिरगजगार हे एलाम आयले म्हणटा आसतना आपणाचें उदार म्हण दाखयतात खंयच्यो वस्तू आसा जाल्यार त्यो घेतल्यो त्यो वस्तू मेळिल्ल्यो खंयच्या म्हण एका दुबळ्या आश्रयाक गी हॉस्टेलाक गी दुबळीं भुरगीं खंय आसा थंय दितात घरा व्हरच्या खातीर न्हय पूण तें दिवन ताचे द्वारे आमकां जायतो मुनाफो मेळटा आमी कितें म्हणचें म्हळ्यार बरें म्हण फिरगजगारांचें बरें म्हण ताच्या सांगात आमचे ट्रेडिशनल मेथड आमी तुमी उल्लेख केलो कावारां दिवची हर एक घरा आमी कावारां दान दिता कुशे मनान बरें तातूंत बरें जमा जाता मिसाच्या वेळार परत पयशे जमा जातात अशें हर एका रितीन आमी सांगाता घाल्लें तें मुखार आसा दाखल्याक हांवें म्हळें पोरू मोबायल फोन म्हळ्यार हांव इल्लेशें आलोचन बदलिलें आमी हांव मोबायल फोना बदलाक एक स्कूटर दिल्यार कशें गी म्हणून चिंतलां आतां मोबायल फोनाची टिकेट म्हणटाना 100 रुपया आतां स्कूटर म्हणटाना 200 गी 300 या 500 गी तें निर्धार करची जबाबदारी गुरकारांची तांचे लागीं विचार विनिमय करन तें आमी मुखारसून व्हरता हाच्या फाटल्यान म्हजो वावर एकल्याचो मात न्ही सक्कड पाद्र्याब आसले आमी तातूंत इनवॉल्व जाता आनी उपाध्यक्ष कार्यदर्शी तांची एक टीम आसा ल्हानशें टीम आसा त्या टिमांत मस्तू जबाबदारी घेता जावं दी रांदपाची जबाबदारी जावं पुरो वस्तू हाडची जबाबदारी जावं पुरो लोकां तावन जमो केल्ल्यो वस्तू त्या प्रकार मांडून दवरचें जावं पुरो हें दुसऱ्या फिरगजांनी घडटा ना म्हणून न्हय पूण एक ऑर्गनायज्ड करून लोकांक एका रितीचें प्रेरण दिवन हर एका मिसा उपरांत थंयसर रावून ल्हानांनी आनी व्हडांनी हर एका रितीन वांटेली जावचें म्हणटा आसतना तातूंत व्हडली दादोसकाय दाखल्याक आतां चिंतया आयस्क्रीम स्टॉल आसा म्हण चिंतया कोण एकलो माणूस म्हणटा हांव सक्कड भुरग्यांक आयस्क्रीम दिता भुरग्यांक ही संतोश मिसांवा खातीर एक कितें म्हणटा तें कॉन्ट्रिब्युशन केलें म्हणून मांसुळी आसूं पुरो मांस आसूं पुरो रांदिल्लें रांदिनातलें तें गरजेचें न्हय दुकरा मांस तुका 200-250 रुपयांक मेळटा जाल्यार 200-250 रुपयांकच न्हय सडीत मोल दिवन व्हरतात उद्देश इतलोच हांव मिसांवा खातीर कितें म्हणी दाण जो म्हज्या मिसांव म्हणलो कॉन्सेप्ट व्हडलो आसा त्या एका उद्देशान बरें म्हण दाखयतात बरें म्हण दाखयल्यान आमकां हर एक वर्सा तें मुखारून व्हरूंक साध्य जालां आतां फाटल्या 2 वर्सांनी तुमी सांगले बरी गेले त्या वर्सा थंयसर 12 लाख चिल्लर आसले जाल्यार आवणूच्या वर्सा 15 लाख लागीं लागीं 16 लाखांक गेला देखून हर एक वर्सा उमेद सोडूनच आसा तुमी सबार संगती सांगले हांव चिंता लोकांक मस्त प्रेरण मेळटलें हातूंत म्हळ्यार ट्रेडिशनली 1-2 संगती करता पूण हातूंत सबार संगती आसात देखून उद्देश वता आसलो काय म्हळ्यार तुमी काल पुरो केला म्हण समजोवचे खातीर आतां तुमी सांगलें ते 2 संगती म्हाका विचारूंक जायचे नोवेल आयडियाज काय म्हणटा जाल्यार स्क्रॅप आनी पोरणे पुरा हाडून सडीत मोलाक विकचे आनी पुरा आनी तूं मस्त वावर आसा फाटल्यान आनी दितात पूण ताज्या मागीर ताजी वेवस्था प्रकरीचे एक तें दुसरें म्हळ्यार काय म्हळ्यार कार धुवचे आनी व्हेकलां धुवचे म्हणून हे सकट कोणें केलें ह्यो आलोचनो सडा वजन फिरगजगारांत हांवूच आयिल्ल्यो स्क्रॅपा विशयांत दाखल्या बुक्स सांगाता करूंक प्रयत्न केले न्यूज पेपर आतां आमी तें दवरूंकूच म्हणून एक कुडी बांदून घाला
एक शेड आसा त्या शेड्डांत संबंद जाले थोडे केले म्हणटात स्वयंसेवक आसात बऱ्या मनाचे गांठीच्या तोरी लागीं वस्तू हाडून दवरा म्हणून हांवें पयर आतां आयतार एनावन्स केलां हाडून दवरतात न्यूज पेपरां एका कडेन बूक आसा जाल्यार परने बूक एका कडेन इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम एका कडेन तें तशें मांडून दवरतात ओके आमची फिरगजेंत सेवा दिवची कामाची मनशां आसात तीं ताचे विशयान नितळायनी सांबाळूंक बरें बरें म्हणटा कोळेंद्र येनातले बरी गी सांबाळटा पूण लायक आनी मेतेरपण दाखयिल्ल्यान तें आमकां साध्य जालां वाहन धुवचें जाल्यार पोरूंच्या वर्सा केल्लें ताका संबंद जालें वाहन धुवचें तांच्या घरा आसलो तो काय म्हणटात पायप हाडन त्या प्रकार रावोंक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व म्हणल्यार बरी हांगा येला माग एका कुशीन रावतात त्या मिसाक येतात त्या वेळा भितर फाटी येता आसतना तुजें कार या बाईक धुवन रेडी आसता तें कितलें नितळ जालां जावन म्हणल्यार विशय न्ही बरें करतात इट मे नॉट बी अ व्हेरी प्रोफेशनल वे गेले म्हणून पूण तातूंत एक सॅटिस्फॅक्शन म्हजें कार दवरलें धुलां नितळ जालां आनी हांवें मिसावांक कांय म्हण इल्लेशें दिलां म्हणल्यार तसलें एक चिंता आनी तो विशय कितें गे म्हळ्यार ल्हानांक आनी व्हडांक हर एकल्याक इनवॉल्व करचें प्रयत्न जाय हांवें म्हळें वेदी सेवकांनी 1 लाख चिल्लर 1,02,000 करून दिले म्हळ्यार त्या भुरग्यांचे कोणी टिकेटीक येतात सडावजा आमी तें चिंतूंक वचना सडावजा आमी तें चिंतूंक वचना इवन मिसावांचे कंडे आमचे ट्रेडिशनल मेथड थंयसर कितें आमी इल्लेशें प्रेरण दिवंक आसा आमी कितें करता क्लासीनी व्हरून त्या भुरग्यांक दिता थंयसर तांच्या लागीं उलयता रिमायंडर करता पेरंट्सांक इगर्जें सांगता म्हणटा आसतना त्या भुरग्यांच्या कोंड्यांत हानी कुडी हाडला द कॉन्ट्रिब्युशन इज ग्रेट ह्या आतां 15-16 लाख रुपयांनी लगभग 3 ते 4 लाख भुरग्यांचेच आमकां मेळ्ळेले आसात स्क्रॅपाक मस्त मोल आसा आजकाल लॉंग कार्डांनी परने मेळ्ळे जाल्यार घर नितळ गेल्ल्या बरी जाता एका कुशीन आनी एक कुशीन मिसांवा खातीर कांय इल्लें बरेंपण केल्ल्या बरी जाता आतां त्या विशयान कोणी सवाल आयसना आसा म्हूण सांगल्या जाल्यार सगळें वर्सभर दवरतात हाडून येतात थोड्यां बरे हॉबी आसात दाखल्याक फुलांची झाडां आसल्यार तांचेंसी एक तें फुलांची झाडां हाडून दवरून तातूंत कितें फायदो आसा तें सगळें मिसांवा खातीर दितात तातूंत आपूण असो लाभ म्हणलें पळोवंक वचना इवन असल सयत पळोवंक वचना सगळ्यांक दितात आतां कुर्गी पोर्क म्हळ्यार एक बारी फेवरेट डीश तें करूंक मस्त कश्ट आसा संबंद जाली मनशां ताका जाय जाल्यार पुरो माडिकेरी वचून हाडून येतात मांस एकलो दिता या वाड्याचीं दितात परतून थार करची आणे कडेन ती व्हडली सरबराय तें पुरा जावन अखेरेक एंड प्रॉडक्ट येता आनी तातूंत सगळे समुदाय इनवॉल्व जाता आतां तातूंत कितें जाता एका कुशीन मिसांवा समूग आनी एका कुशीन समुदाय बांदलेल्या बरी जाता सो दीस थिंग शूड गो हँड इन हँड खाली पयशे हांव रास करता तातूंत ना ताच्या प्रास समुदाय बांदून हाडून आमी कशे साक्स दिवेत क्रिस्ताक आमचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन पवी सभे खातीर तें बारीक गरजेचें आतां तुमी म्हळें मिसांवा आयताराक मात न्ही हेर वेळारी वेगवेगळ्या गरजां खातीर तुमी कुमो करतात DSC भितर फिरगजे भायल्यांक जावं पुरो कॉन्वेंट आनी केलिंगी पुरा तशें म्हणटा आसतना वर्सा 12 फावटी तुमी एनावन्स करतात आतां ह्या वेळार करतात तो वळ कांय लोकां तावन कांय तुमकां रेजिस्टन्स म्हण भोगता गे म्हळ्यार मस्त फावटी आमी दिजे पडटा असलें कांय तांकां इल्लेशें वत्तड जाल्ले बरी भोगलें गी कांय नीज जावन सांगचें जाल्यार मस्त बरें मन दाखयल्या शिवाय कोणेय करंदाय जावन घेतलेलें हांवें आयकूंक ना काय आसूंक पुरो बोटांनी मेस्तले 1,500 लागीं कुटुंबां आसतना ते सगळ्यांक पसंद जाता म्हणल्यार सांगूंक जायना आसूंक पुरो थोडे येणे पुरो आमचे समस्या आसात पूण तातूंत कंपल्सरी म्हणलो विशय ना आतां दाखल्याक कोणी एकलो घर बांदता जाल्यार ताका गरज आसा आमी गरजेन सांगता तुमकां कोणायकी कांय इल्ली कुमो करूंक जाय जाल्यार मस्त आमकां एप्लिकेशन्स येतात हर एकल्या खातीर आमकां ही गरजेन एनावन्स करून जमो करूंक अवकाश करून दिवंक जायना तो डेट एनावन्स करता फळाणे ही गरजेचो एकलो पाद्रा म्हणटा घर बांदूंक आयला कांय इल्लीशी कुमो करा या लिटल सिस्टर्स ऑफ द पुअर पोरूस आमच्या फिरगजेक आयली ती तांची कुपन्स घेवन आयली त्या गरजेवंतांक कुपन्स थोड्यांनी खाणेली काडून पूण मोगाची काणीक दिली उजव्या हातान दिले दाव्या हाताक मेळचे नाका देखून निजायकी तसलें एक बरें मन आसा आमी वर्सांत 2 या 3 फावटी खंयसर चड गरज आसा म्हत्वाची जावं पुरो इगर्ज बांदचें या कॉवेंताक लक्ती जाल्यार अशें आसा तांकां आमी फिरगजेक आपोवन त्या पाद्र्या बामकां 2 या 3 मिनटां उलोवपाचो एक अवकाश करून दिता तांचे एक कांय एपील आसल्यार एका कावरांत घालून दिता
उपरांतले आयतारा तिंका वरां फाटी येतात एक ऑफिसान दितात नातल्यार कितें दांड जमो करतना दितात आनी ते सगळें सांगाता घालून लगभग 4 लाख तावन 8 लाख 10 लाख मसोर जालेले आसात पूण देश अंतर 20 सायबांकी आमी कुमो केल्ली आसा शिवमोग्गा तशेंच गुलबर्गा सगळे मिसांव विशेष करून करेजमाच्या वेळार एक विशेष उर्वणी करून व्हडा मापान त्या गरजेवंत DSCक कुमो करची आमी प्रयत्न केला आमकां आतां सर्वांक कळीत आसचे पयले परगांवांतली कुमोक येताली आज आतां परगांवांत कुमोक कांय येना देखून स्थळीय अंतर आमीच पोवीस सभेक जबाबदारी घेवंक आसा DSC भितर जावंक पुरो DSC भायर जावंक पुरो मिसांव वावर जावंक पुरो कॅटेगिस्टांक सांबाळ दिवचो जावंक पुरो दोतोण जावंक पुरो हर एका संगतीन आमी जबाबदारी घेवंक आसा देखून तें चिंताप लोकांच्या मतीन घालचें प्रयत्न आमी केला आमच्या पोवीस सभेच्या मिसांवाक आमी जबाबदार देखून आमी कामार बांदया आनी अशें तें करूंक सडाव जावन कोणाय तावन कांय अनकाणें आयकल्लें ना पुरपुरलें ना तुका खुशी आसा दिवंक आसा तुका नाका तूं एक माग आयनातल्यार आनी बरेंपण जाता आनी मागणें आनी वावर सांगता वेता म्हणलें म्हजे अभिप्राय आतां गेल्या त्या वर्सा तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन 15,70,000 बारी लागीं आसा 16 लाखांक आतां हांव न्हू तुमी मोबायलांत स्कुटराचें प्लॅन केला तशें म्हणटना हांव न्हू सो आयवज कांय तुमचे अंदाचे प्रकार कांय पोरूंचे वरनी चड जावन सो आसा गी फादर मतींत कितले पयशे जमो जातात म्हणलें आमी तें मतीन दवरुना वय पूण म्हाका चड गरजेचें कितें म्हळ्यार समुदाय तूं कसो बांदून हाडताय केदाळा तूं समुदाय बांदून हाडताय तांकां इनवॉल्व करताय पयशे दांड जमो जावचें तें ऑटोमॅटीक जाता आमी प्रस्तूत काल येते पळयचे फायनान्शियल सिच्युएशन कितें आसा आमच्या राष्ट्राचे समस्या कितें ते सगळें आमी पळयचे आमचो वावर करचो आनी आमच्या वावराक देव प्रतिफळ दिता हांव कॉम्पिटिशनार ना म्हजी फिरगज इजायची फिरगज फर्स्ट एजे सेकंड एजे म्हणल्यार तो विशय ना कितें मेळटा तें मेळिल्लें सगळें सांगाता घालचे शिवाय तितलेंच टार्गेट दवरून गेलो जाल्यार तें इल्लेशें कश्ट मारत देखून आमी टार्गेट म्हणून दवरलें ना आमचो वावर करचो आनी तूं विगार असो वावरा प्रास लायक कोण आसात उमेद घेवन करतात तांतू बरो फळ मेळ्ळा म्हाका व्हडलें बेसांग म्हळ्यार फिरकाचेचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी 21 आयोगांचो मुखेली आनी उमेदीन भरलेले गुरकार फायनान्स कमिटी हांचे इनवॉल्वमेंट मस्त आसा देखून तें काम बऱ्या तरान जाता आनी हांव न्हू जाल्यार एक बरो आयवज जमो जातलो टार्गेट ना जातलें म्हणलें म्हजें चिंता तुमचें चिंता बरें काले म्हणटा जाल्यार वत्ताड कोणाक नाका वय आनी तशें सांगाताच जावंक पुरो त्या चिंतपा वरवींत लोकांक बरें भगता आनी उदार मन आसा जायतें दिलां तुमच्या फिरगजीन वेगवेगळ्या कामाक आनी मिसांवाक व्हड वांटो दिला देखून तुमचें मुखेलपण म्हण सांगल्यार ताका बरो मुखेले आसल्यार उरले सगळे सांगाता मेळटात देखून देवी तुमकां दाराळ मापान आशिर्वादान दिवून दी म्हणून आमच्या सर्वांचे मागणें देव बरें करूं फादर थँक्यू बेलतंगडी तावन 10 किलोमीटर पयस मंजोटी फिरगज आसा ही गडाय पात्रा लागीं आसा ही फिरगज स्थापन जावन केवळ 5.5 वर्सां जालीं मात्र गेल्या त्या वर्सा मिसांव आयताराचें कलेक्शन केल्ल्यांत जण एकल्या प्रमाणे गरिश्ठ 10 स्थानांत ह्या फिरगजी मेळ्ळा 10व्या स्थानार आसा थंयसर 80 आनी 100 कुटुंबां आसून केवळ 350 कातोलिकां आसात आनी ह्या फिरगजींत जण एकल्यार लेखान लेख करता आसतना 214 रुपये आनी 29 पयशे जातात हांगाचो विगार फादर प्रवीण डिसोजा आमचे सांगात आसा ताचे लागीं कशें तांणी हो इतलो आयवज जमो केलो म्हणून आज संवाद आमी चलयता फादर प्रवीण तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत आनी तशेंच अभिनंदन कित्याक म्हळ्यार गेले त्या वर्सा गरिश्ठ कोणे मिसांव आयताराक जमो केले म्हूण पळयता आसतना तुमचें नांव मंजोटी फिरगजीचें जण एकल्या लेखार गरिश्ठ आयवज जमो केल्ल्यान ते 10व्या स्थानार आसा देखून तुमकां अभिनंदन पाठोवंक खुशी व्हरता तुमच्या लागीं विचारचें हांवें वो इतलो आयवज म्हळ्यार तुमची कुटुंबां उणी आसात जनसंख्या उणो आसा
पूण आयवज वॉर्ड आसा तुमचो तुमी कितें सकट विधानां वापरलीं वो आयवज जमो करूंक आमच्या फिरगजेंत सडताव कुटुंबां कृषी केंद्रीत कुटुंबां आसले देखून थंयसर हो जायतीं विधानां वापरूंक थंयसर अवकाश ना. म्हज्या मिसांव कामांत दुसऱ्या फिरगजांनी मिसांवां खातीर वेगार बापाच्या मार्गदर्शना खाल भुरग्यांक सांगाता हाडलें एक विधान आसा. फिनेल, सोप वॉटर आनी फॅन्सी आयटम्स चेडवां भुरग्यांनी उपयोग करच्यो वस्तू तें भुरग्यांनीच करून तें भुरग्यां मुखांत विकरापाक घालचें. हें विधान केल्ले वरवीं लागीं 70 आनी 5,000 भुरग्यांक तावन हांवें एका फिरगजेंत एकठांय केल्लें आसा. तें एक विधान ह्या फिरगजेंत हांवें उपयोग केलें. लागीं 15 जाणां आलतार भुरगीं आसात. भुरग्यांक सांगाता घालन वा तांच्या वडिलांक सांगाता घालन हे विकरापाक घालन तो इल्लोसो आयवज हांवें एकठांय केलो. तशेंच आनी एक विधान आमी सर्वांनी उपयोग करचें एलामाचें विधान. आमची फिरगज ताजी माय फिरगज बेळतंगडी देखून थंयसर सदावत लोक एलामा विशयान तांकां बरी समजुनी आसतल्या देखून हांवें गेल्ल्या त्या वर्सा आनी ताच्या उपरांतल्या वर्सा एलामान ती आमकां एक सडीत आयवज मेळ्ळो. आनी हे फिनेल भुरग्यांक विकरापाक जाल्ल्या उपरांत वा खंयचे वस्तू विकराप जाल्ल्या उपरांत हांवें म्हज्या ऑफिसान दिल्ल्योश्यो दवरल्यो आसात. भायर तावन कोणी मेळोंक येता आसतना तसो ते स्टिकर पळोवन लोकांनी कान गेल्ले आसा. कित्याक म्हळ्यार मिसांव विशयांत एक बरें चिंतापू आमच्या गांवांत आमच्या दियेसीसींत आसा देखून म्हाका तो संतोश भोगता. आनी एक प्रमुख विधान फादर आमी उपयोग केल्लो जावन आसा. गेल्ल्या सुरवेर हांवें म्हळें कृषी केंद्रीत लोक थंयसर सडा वचून सगोळी करचो लोक आसलो पूण त्या गांवांत आतां सगोळी उणी जाल्या. आतां आमकां आमचो पापसाहेबाचो उलो आसा प्रकृतीचो मोग करीत जय. तशेंच गरजेवंताचो दुबल्यांत पवित्र सभेचो हुस्को दाराळ मापान आसा. हें चिंतापू म्हाका म्हणजे शिकप शिकतना जावन दी वा पापसाहेबाचो उलो ह्या विशयांत ह्या दिसांनी माध्यमांनी परगट जाता आसतना थंय प्रेरण मेळ्ळें आसा. आनी आमच्या दियेसीसींत मिसांवांक दान दिवच्या ना वाडलेली दियेसीज तशें देखून आमच्या ह्या ल्हान फिरगजतावन ह्या वावराक इल्लीशी कुमो करीत जय म्हणून गवळी परिशदेक हांवें सांगिल्लें आसा. आनी आमकांय मिसांवांतावन जायतें बरेंपण आमकां मेळिल्ल्या विशयांत ह्या लोकांक हांवें समजोनी दिल्ली आसा. मिसा वेळार सरमावा वेळार वडजमते वेळार तशेंच लोकांक वैयक्तीक मेळटा आसतना ह्या विशयांत समजोनी दिवन लोकांक जायत म्हूण भोगल्या उपरांत हो वावर केल्लो. लागीं ती सगोळी म्हळ्यार लागीं 3.5 एकऱ्या जाग्यार एकाच गाद्यांत थंयसर रानवट मोनजाती आसात भोवारी राती येवन डिस्टर्ब करचे संगती आसा. सगळे बंदोबस्त करून लोकांक सांगाता घालूंक सेवेच्या कामा मुखांत एक मिसांवांक तांचो वांटो आसूं दी म्हूण सांगून हे म्हजें पयलें चिंताप आसलें. काले बात केलें गे हय आमी बात केलें. सगळी कृशी करून हें बात करून तांतू उरलो आयवज आमी मिसांवांक दान दिल्लो. म्हळ्यार ताच्या की पयलें म्हजें चिंताप आसलें त्या लोकांनी ह्या मिसांवां खातीर ह्या जाग वचून मिसांव गांवांनी वावुरतात. धार्मीक भयणी मिसांवां गांवांनी वावुरतात. पयशे नातल्या गांवांनी वचून वावरून कश्ट कान मिसांवां खातीर वावुरता आसतना लोकांनी दिल्लो दान बऱ्या खातीर उपयोग करता आसतना आमच्या लोकांक ते एक चिंताप येजय म्हणल्यार काम करून हांवें दिलें म्हणल्यार एक चिंताप येजय म्हणल्यार उद्देशान त्या लोकांक समजोनी दिवन सदो लोक देखून तांकां समजोनी दिवन ताजे उपरांत सगळ्यांक सांगाता घालून मिटींग करून हो गाद्याचो वावर करूंक सुलाभ जालो. ते पयले वर्सा आमी तो वावर सडा वचोन ह्या मिसांवां खातीर केल्लो आनी ताची उरोवणी आमी दुसऱ्या वर्साक आमी दिल्ली. कित्याक आमचे लुवणी लागीं 5 म्हयने आसले वरवीं हो वावर मस्त वावर करूंक आसा. म्हळ्यार हर एका दिसा गाद्या भेट करूंक घाल्ली. ताका एक आमी समिती केल्यो. सक्कड संगती लोकांच्या बऱ्या मनान कोणाय की हांवें ह्या वावराक वत्ताय केल्लें ना. सक्कड आपयल्या तक्षणा बऱ्या मनान उक्त्या मनान ह्या वावराक कित्याक मिसांवाचें काम म्हूण सांगून वा हेर वावराकी आमचो लोक ह्या रितीन कुमो करता देखून हें काम करूंक म्हाका सुलाभ जालें आनी मस्त पांतावना आसली. पूण हें विधान एक कश्टांचें विधान पूण एक मिसांवां खातीर लोकांक एक चिंताप दिवच्या खातीर वा म्हज्या मिसांवांक एक प्रेरण जावच्या उद्देशान लोकां सांगात वावुरली सुरविली फिरगज म्हणटा आसतना ह्या चिंतपाचेर एक लोकां सांगात वावरूंक म्हाका एक उपकार म्हणून ही विधानां हांवें सडा वचोन उपयोग केल्ली आसात. आतां तुमची फिरगज स्थापन जावन खाली 5.5 वर्सां जाली मात्र तशें म्हणटा आसतना एस्टॅब्लिश्ड स्थापीत फिरगज न्ही मस्त गरजो आसतात नव्या ते फिरगजेंत.
तशें म्हणटा आसतना पयलें कान जाता म्हणून सांगल्यार चॅरिटी एट होम म्हळ्यार घरा आमकां जाय आसलें कर्ण काडूचें मागीर दुसऱ्यांक दिवचें आसता. तुमकां मस्तू गरजो आसा म्हणटा आसतना तें सोड न्हू तुमी मिसांवा खातीर इतलें फोकस कर्ण दिवया म्हूण तुमकां कित्याक बगलें? खंडीत जावन मनशा दृश्टीन सांगलें चिंतचें जाल्यार तुमी सांगलें फस्ट आमच्यो गरज्यो सुदारचें आमी पळयचे. आमकां फस्ट पयलें जेवंक आसता जाय म्हणलें एक चिंता आसताची. आमच्यो गरज्यो सुदारचेल्या उपरांत आनी एकल्या वांटून दी जाय म्हणून पूण हांगासर हांव येता आसतना म्हज्या पयले एका वर्साक एक विगार आसलें आनी ती फ्रिगज स्थापन जाली बेलतांगडीचो वांटो आसलो. बेलतांगडीच्या वांटो आसलो ती फ्रिगज आनी थंयसर हो लोक सडावत जावन तेंच्या सेवेच्या कामाक सरीत मापान वेतलो. त्या देखून तांकां हांगा इगर्जेचो वावर करूंक ह्या लोकांक कस जावना. लोकांनी तांच्या वावरा मुखांत्र सेवा दिल्या. थंयच्या लोकांनी वा दाना मुखांत्र इगर्ज पाद्र्याबाच्या मुखेलपणाखाल फादर बनवेंच्या नजरेत इगर्ज उबारूंक कारण जाल्ले व्यक्ती थंयसर आनी त्या लोकांच्या तेंच्या मुखेल्यांच्या बेलतांगडी फ्रिगजच्या मुखेल्यांच्या मुखेलपणाखाल ही फ्रिगज सगळी A to Z फॅसिलिटी आसली फ्रिगज जावन थंयसर आसा. आनी ह्या लोकांक त्या फ्रिगज सेवा दिल्लोसो एक बरो अनुभव आसा दोनी फ्रिगजांनी. तशें त्या देखून असल्याचें तपासता आसतना सगळी फॅसिलिटी ते विगाराक आसा ताच्या घरांत इगर्जेन ती जाय जाल्ली सगळी फॅसिलिटी आसा त्या गांवच्या परिस्थितीक लागून पळयत आसतना त्या देखून त्या थंयसर ज्यो गरज्यो आसल्यो मस्त गरज्यो आसल्यो आनी ह्या वेळार ते एक ल्हान सभासाल आसलें तें कोपेल आसलें पयलेचें तें सभासाल जावन आमी बदलिल्लें आनी आमच्या कार्यक्रम सुदारसूंक ह्या वेळार आमी तें केल्लें काम जावन आसा. लोकांनी हाकाय कुमो केल्ली आसा ह्या वेळार आनी थोडे रिपेरीची कामां आमी केल्ली आसा. लोकांनी आमकां कुमो केल्ली आसा. ताच्या सांगाता आमच्या लोकांक हाचे विशयांती हांवें एक चिंता घाल्ले वरवीं सांगाता वावरूंक एक आदार जालो. त्या देखून आमच्यो गरज्यो सुदारसूंक लोक आमकां हेर रितीन दान दिता ह्या पूण चिंता काले आसले म्हळ्यार लोकांक हांवें सांगलें म्हळ्यार सार्वत्रीक मिसांवा विशयांत आमी चिंतीत जाय. पवित्र सभेच्या मिसांवा विशयांत चिंता आसतना तांकां मेळची कृपा तें बरेंपण तो संतोश वेगळो. आमी ल्हान आसतना तुमकांय कळीत आसूं बरो म्हाकाय कळीत आसूं सडावत जावन आमच्या फ्रिगजांच्या विगारांनी मोटिवेट करचें आमकां आनी आमकां सांगची रीत यालामा विशयांत आनी लोकांनी रावोन यालाम करतना आमी ल्हान भुरगीं आसतना पळयल्ले. त्या देखून ह्या लोकांक ह्या रितीन हांवें मोटिवेट करता आसतना हो विशय म्हाका सडीत कश्टांचो म्हूण भोगोवना. पूण आतां ह्या वेळार इल्लेशे कश्ट आसात पूण आमी आमचेच म्हणल्यार एक योजन आमी घाला आमच्या फ्रिगजच्या बऱ्यापणा खातीर. त्या देखून त्या लोकांक ह्या दृश्टीन हे एक योजन घाल्ले वरवीं आमकां लोकांक सांगाता हाडूंक पळयलो आनी फ्रिगजची योजना ह्या मिसांवेशान चिंतले वरवीं म्हज्या फ्रिगजीची योजना आपापीच जातात म्हणलें एक देवाच्या बेसांवांनी जातात म्हणलें चिंताप आसा. आनी लोक ह्या दिशेन खंयचेय मिसांव बरें काम आसल्यार सहकार करचो लोक आसा देखून तितले कश्ट म्हूण भोगोवना. त्या देखून आतां तुमी बरें करून मन वय केलें लोकांचें गोल्डी परिशदेन ती सगळ्यांक सांगलें आनी लोकांची प्रतिक्रिया म्हळ्यार थोडे फावटी कशें आसता की म्हणून सांगल्यार सडावत जावन पाद्राबान एक सांगता आसतना पाठिंबो दितात सहकार दितात. थोडे फावटी थोडे मनीस अशे चिंचे आसात आमकां आमच्यो म्हणल्यार गरजो आसात आनी त्या मागीर जायते काम आनी आसा कुटुंबाचें काम आसा इगर्जीन काम आसा देखून खंय इल्लेशे थोडे फावटी एजिटेशन इल्लेशे फाटी वडचे आनी प्रस्ता तशें तुमकां कांय पळोवंक मेळना की सक्कडांनी एका मनान सांगाता मेळोवन केलो. दोनी रितीच्यो संगती आमच्या खंयच्याय कामांत आमकां पळोवंक मेळटात. ह्या मिसां वावराच्या ह्या कामांत ताच्या उपरांतल्या वर्सा हांवें गादो केल्लो आसा. थंयसर इतलो बरो सपोर्ट म्हाका मेळून आनी उपरांतल्या वर्सा पयल्या वर्सा ह्या मिसांवा खातीर केल्लो देखून ल्हानां प्रायस्त भुरगीं स्त्रियो सक्कड ह्या गादो नितळ करूंक आसलो आमकां पयलें. ह्या वावराक उर्बेन आयल्यात मोदें हांवें वत्ताय करूं ना देखून थोडे फावटी आमी वस्तू सांगल्यार मात्र येतात म्हणल्यार चिंता आसता आनी त्या देखून हांवें वत्ताय करूं ना खंयच्याय कामाक वत्ताय करून देखून पूण कोणाक हांवें आपयला वैयक्तीक जावन ह्या कामाक कोणाक अनुभव आसा त्या कामा विशयांत युवजनांक गाद्याचें काम खंयच्या रितीन करूंक जाता त्या रितीन भुरग्यांक खंयच्या रितीन करूंक जाता आनी व्हडांक नेज लायतल्यांक वा लोवतेल्यांक मागीर सक्कड सांगतनी फ्रिगज सक्कडांक एका आनी एका कामाक हांवें तांकां हांवें म्हळ्यार थंयसर तें काम दिवन फ्रिगजांचो वांटो आसा म्हणलें हांवें दाखोवंक प्रयत्न केला. हें काम मस्त कश्टांचें तुमकां कळीत आसा आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. त्या देखून सक्कडां सांगाता घाला पूण लोकांच्या मोती भितर आसलें तें म्हाका कळीत ना पूण तें आमकां सदां वचून पळोवंक मुखार म्हाका पळोवंक मेळूं ना पूण
खंयचें काम नाका पाटयेर ना म्हाका काम येवंक जायना जाल्यार ते सांगता आसले तशें ओके पूण ते अभिप्राय आसूं पुरो तांच्या मदें मुखार म्हाका तें पळोवंक मेळोन ना पूण ह्या कामा विशयान पॉझिटिव्हनेस म्हळ्यार लोक सांगाता येतलो एक सांगाता येतलो आनी हांगासर बरें उलयतलो काली आमचो क्रिस्तांव लोक मात्र न्ही हांवें गाद्यांत लोकां सांगात वावुरतना जावं दी मस्त क्रिस्तांव भावंडा आमकां कामाक आमी लागायचे पडटा दोड नेज लावच्यान वा कोयर काडचो म्हणटा आमी नेजी मदें कोयर येता तो काडीचे नातल्यार नेज बरी येना म्हण सांगून तशें त्या संगतीर हांवें मस्त जाणां क्रिस्तांव भावंडांक तांकां येवंक जायनातल्या त्या कुटुंबांनी धाडले आसा त्या वेळार त्यात गांवच्या दोगा तेगा क्रिस्तांव स्त्रियांनी तांणी ह्या बऱ्या कामा खातीर चर्चीक म्हण सांगून ताचो एका दिसाचो 2 दिसाचो सांबाळ तांणी काणगेनांतलो पुरो आसा त्या देखून क्रिस्तांव भावंडा मदें तो बरो अभिप्राय येता आसतना आमच्या लोकांनी हाका बरो सहकार दिल्लो आसा ओके आतां तुमी इतलो वावर केलो मागीर अकरेक पळयता आसतना देशच्या हंतार जण एकलेकार तुमचें नांव 10व्या स्थानाक आयलें म्हळ्यार कांय व्हड एक साधन हें इतल्या फिरगजां पैकी व्हडले व्हडले फिरगज आसा तातूंत तुमची पंथाची एक फिरगज आनी व्हड गिरेस्तांची न्ही पूण सादारण मट्टाची ह्या स्थानार आयले म्हणटा आसतना तुमकां आनी तुमच्या लोकांक कितें भोगलें खंडीत जावन लोक तेंचो लोक म्हजें नांव सांगत जाय म्हाका एप्रिशिएट करचें म्हळ्यार चिंतपाचेर ना तांचें काम जालें कितें बरें करूंक आसा तें करतात मिसाच्या बलिदानान वांटेल जावचें हांवेंच तांकां इल्लेशें प्रोत्साहन दिवचें बरें जालां म्हणचें थँक्स म्हणचें असल्यो संगती तांचे मदें हांवें आसा करता आसतना ह्यो विशय सांगतना लोकांक मस्त संतोश जालो एक आमकां एक म्हळ्यार आमच्या फिरगजे विशयान एक बरी अभिप्राय आयली आमच्या की पयले आमच्या शेजारची फिरगज आसा इंदुबेट फिरगज आसा थंयसरी मस्त वर्सां जावन खाली येलाम करन त्या लोकांनी तांचे चिंता मिसांवा खातीर येलाम करन पयल्या स्थानार दुसऱ्या स्थानार तांकां इनाम मेळ्ळें आसा तें प्रेरण ह्या लोकांक आसलें आसूंक पुरो चिंताप आसलें पुरो त्या देखून तसलो एक अनुभव तांकां जाला म्हाका वैयक्तीक जावन मस्त संतोश भोगला म्हणजे हे सक्कळ वावराक देवाचो आदार आसा म्हणलें म्हाका एक चिंताप आसा कित्याक आमी थंयसर मिसां वावरूत करूंक गेल्ल्या लोकांक तांकां शिकपा विशयान चडीत शिकप ना देखून वा मिसांवा विशयान दिवचें सवा दिवचें तें काम करतात ह्या विशयान चिंतूंक ते चड चिंतिनात हांवें सांगलें वयत म्हणचें म्हळ्यार काम खंयचें सांगूंक आसता आसतना वा खंयचें काम हांवें करूंक आसता तांकां मौन वय करना हांवें काम करोवचें तें तांकां पुरो मस्त पसंद जाला त्या देखून लोकय असले मिसांव केल्ले वरवीं तांच्या कुटुंबाक बरेंपण जालां आनी मस्त जाणांनी तान दवरता आसतना सडीत गेल्ल्या रेटीच्या की सडीत पयशे दिवन मिसांवा खातीर आसूं दी फादर म्हणून संतोशान तांदूळ व्हेला आनी पाद्र्याबांनी म्हाका मस्त सपोर्ट केला केल्ल्या खातीर मस्त पाद्र्याबांनी तांदूळ मोलाकान घेवन म्हाका दिया फादर हांव व्हरता फादर तशें पाद्र्याबांनी म्हज्या वळखीच्या पाद्र्याबांनी मस्त प्रोत्साह दिला ह्या वावराक पळय फादर प्रवीण तुमच्या मुखेलपणाखाल मंजोटी फिरगज पंताराची मस्त गरजो आसात सुरविल्या हंतार आसा तरी पूण मिसांवाच्या मोगान तुमची फिरगज भरल्या मनशा खातीर कांयच दुबाव ना ल्हान फिरगज उणी कुटुंबां तरी तुमी जण एकल्या लेखाच्या त्या 10 फिरगजांच्या पट्ट्यार तुमी आयल्यात तशें म्हणटा आसतना देवाच्या कामाक तुमी मस्त मिनतकान जोमो करून दिला देखून देवी तुमच्या फिरगजेक दाराळ मापान दिवं दी म्हणून आमी आशेता आनी तुमकां देव बरें करूं थँक्यू फादर थँक्यू आमच्या देशीच्या कासुरगोड वाराड्यांत नारांपडी फिरगज आसा ती कासुरगोड वाराड्यांतली आमच्या देशीची निमाणी फिरगज म्हूण येता तेंका वाटेन थंयसर आजची कुटुंबां 230 आनी 8 आनी तांचे सगळे कातोलीक 1170 आनी 4 गेल्या त्या वर्सा तांणी मिसांवा इतारा खातीर केल्लें दान जोमो एकठांय 3,82,570 रुपये अदीक चड जोमो केल्ल्या 15 फिरगजां पैकी ही फिरगज 14व्या स्थानार येता आनी जण एकल्या लेखार 6व्या स्थानार येता जण एकल्या लेखार 325 रुपये आनी 80 आनी 7 पयशे तांचे आसात
ह्या फिरगेजींत इतलो आयवज जमो करूंक कशें साध्य जालें ह्या विशयांत समजणी दिवच्या खातीर आमकां तवळसो उपाध्यक्ष नारायणपाडी फिरगेजीचो श्रीमान रवी कुमार क्रास्ता आमच्या सांगाता आसा. रवी, पयल्यान पयलें तुमच्या फिरगेजीक आनी तुमकां अभिनंदन. व्हड आयवज तुमी ह्या मिसांव आयतारा खातीर जमो केला. कुटुंबां चड नात तुमची, उणी आसात, जाल्यार आयवज दिल्लो मात्र व्हडलो आसा. हें तुमकां इतलो व्हडलो आयवज करूंक कशें साध्य जालें म्हळ्यार खालें सकट विधानां तुमी वापरलीं. फादर, आमच्या फिरगेजेंत ऑक्टोबर म्हयनो म्हणल्यार मिसांवाचो म्हयनो म्हणून आमचें एक देय. आणि आमचे देय वाक्य कितें म्हणून सांगल्यार आमच्या आदलो विगार मनादीक बाब जॉन बॅप्टिस्ट मॉरसाचे जे देय वाक्य काल म्हणून सांगल्यार जे कितें तुमी दितात ते तुमच्या भुरग्यांक मेळटलें म्हणून. व ह्या देय काल आमी मिसांवाच्या आयताराक जमो करूंक, कित्याक म्हणल्यार आमच्या फिरगेजेंत जायपुरती देवाच्या शेतांत काम करतले जाण आसात. जावं करो नॉर्थांत, देश विदेशांत सिस्टरां पाद्र्यां जाल्यात. आणि आमच्या फिरगेजचो एक हे जाक माणतिरी जाला त्रिपुरान, बाब विक्टर क्रास्ता म्हणून. त्या उद्देशान आमच्या फिरगेजेंत असले आसल्या वरवीं जे कितें तुमी दिलां ते तुमच्या भुरग्यांक पावतले म्हणून सांगल्यार आमचे भुरगीं दुसऱ्या दुसऱ्या काम करत जेजूची मिसांवांक पावता म्हणल्या उद्देशान हो देय वाक्य. त्या देखून सगळो म्हयनो ऑक्टोबर म्हयनो मिसांवाचो म्हयनो म्हणून आमी हाती घेतलो. म्हळ्यार आनी तुमी आतां मिसांव आयतारा खातीर खंयच्या पुरा विधानांनी वो आयवज जमो केलो? कांय कावारां दिवन गी या करंडे दिवन गी या दुसरें काले वापरले तुमी? एक दिस जावन वर्साक मेळचे खंडे, दुसरे दिस जावन आमकां मेळचे मिसांवांची खावरां, ती हर एका कुटुंबाक आमी दितले. हांव दुसरें विधान कालें म्हणून सांगल्यार आमी गेले त्या वर्सा आनी ती फाटल्या 3 वर्सांनी हांव आसतना म्हज्या अवधीन 3 वर्सांनी बिर्याणी करचे. ह्या बिर्याणीक एक आयतार बिर्याणी लोकांक कितले जायना पयलेच ऑर्डर काणी घेवचे. दुसरें ताची वरवीं काल सकट वस्तू मांस जावं करो आयदनां जावं करो बिर्याणी रांदूंक वा ताची रांदपेची कूळ सगळे आमी स्पॉन्सर विचारचे. त्या देखून बिर्याणी तावन काल आयवज आमकां 100 रुपया गी 120 रुपया दवरले पयशे आमकां नेट्ट आमकां लाभ जातलो ह्या मिसांवा खातीर. त्या देखून बिर्याणीक कितलो खर्च जालो तो सगळो पयसो आमकां दाना रुपार आयलो आनी तातूंत हांव विकून काले मेळ्ळे ते फुडलो मिसांवांक आमकां फायदो जालो. दुसरें विधान आमी केल्लें म्हणून सांगल्यार जिवे मांस, दुकराचें मांस. आतां 220 रुपया गी 240 रुपया आसले जाल्यार ताचे गेल्ले 2.5 म्हळाक मांस आमी ऑर्डर काण केले. आमी ते भायर ताण हाडून ते मांस विकले. आनी एक विशय म्हणल्यार आमच्या फिरगेजेंत सडावो तूं कृशीक आनी हर एक वस्तू हाडटले तांच्या घरांत हाडून हाडले, जावं करो वासरां, बोकड्यो, कोंबे वा तांतयां तांच्या घरांनी जावं आमची रांदोळी, पोपलां ते सगळे आमी एकठांय करतले आनी ताका आमी अलार्म करतले. आनी एक विधान आमी उपेग केल्ले म्हणून सांगल्यार ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्टाक कितें अशें फादर तुमी आमी पयल्या बिर्याणी कशें केल्ले बरी तर इडलो कितलो इडलो जाय म्हणून आमी एक सादारण अंदाज धरले आनी ताचे कितलो खर्च जाता त्या म्हणजे एका व्यक्तीन स्पॉन्सर दिलो. ताचे उपरांत सांबार एकल्यान स्पॉन्सर दिलो, च्या एकल्यान स्पॉन्सर दिली आनी ताची आयवज काल मेळटा. एक 2 इडल्यांक आनी च्याक कितले ब्रेकफास्ट हॉटेलांत चार्ज करतले ते आमी लोकांक धांवन खाण गेलो आनी तांतू मेळ्ळो पयसो आमकां लाभ जालो. हे आमी दुसरे विधान वापरले. 5 आयतार सगळो म्हयनो आमी काल म्हणून सांगल्यार मिसांवाचो म्हयनो येलामा आनी ह्या रितीन विधान आमी केलां. आतां तुमच्या फिरगेजींत सडावो जावन लोक कृशीक या कुली काम करचे अशें म्हणून तुवें सांगलें. आतां येलामा खातीर बोकडी गी या कोंबो गी आनी कालेंगी दान अन्न दितात म्हळ्यार तांच्या घरा आशिल्ले अन्न दितात जालें. पूण लोक म्हळ्यार आर्थीक स्थितीन दुबळो आसा देखून येलाम घालता आसतना ते खाण घेवंक मनीस आसात की पयशे दिवन? वय फादर, काल म्हणून सांगल्यार आमच्या फिरगेजेंत जावं करो दुबळो जावं करो पूण काळजांत ग्रेस्तकाय आनी मिसांवांक म्हणलें दितना कितें तांची भुरगीं मिसांव टाण्यानी काम करतात, बिदरांत आसात आमचे, जावं करो युपींत आसात, दिल्लींत आसात, तिसऱ्या हांगाच्या त्या मेघालया नागालँडांत आमचे लोक आसा, इसर टांझानियांत
आमचे काम करतात. ओके 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 ओके. त्या देखून तांकां ते मिसांव म्हजो पूत म्हजे धूव हय ती जाय पुरते आर्थीक परिस्थिती बरी ना, दुसऱ्या तावन कुमक मेळना हेसली तांकां कळिता तांच्या वडिलांक. त्या देखून मिसांवा खातीर आतां न्ही पयले तावणी आमचो लोक दितलो. हा 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 हा. आणि एक आमची गवळीक परिशद, तवळची गवळीक परिशद आणि आर्थिक समिती, उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि सकले आणि विगार आम्ही एक टीम जावन काम करतले. आम्ही एक टीम वर्काचे फॉलो. आता नारायणपाडी फिरगज तुमकां मस्त गरजो आसात ते लोकली म्हळ्यार स्थळीय रुपा हंतार तशें म्हणटा आसतना ते गरजो आसता आसतना हे मिसांव आयतारा खातीर दान सोमो करचे एक बरो म्हळ्यार जड आहे म्हूण काही बगली की कोणाकी ना तसले कांयची दाब आमकां बगले म्हण कोणाच्या तोंडात जावन आमकां मेळोना, दुरसोने मेळोना. एक म्हणल्यार काल लागल्यार आमकां एक उद्देश आसलो आमी सगळ्यांच्या की वयर आमी आसा जे कित्याक आमकांय दिवंक जाता. जर तर आमी थोडे बोटी आमकां पयले सिवड पितावन दीस पितावन आमकां मस्त मेळ्ळा. ओके. ते मेळ्ळ्या उपरांत आमी फाटी दिजे म्हणल्यार तेची तपास तेची तपासा बरें तपासा. आणि गरजेक आतां आमच्या पिरगजेंत जाम करून कली जाल्यार आमच्या आदल्या विगाराचे जॉन बॅप्टिस्ट मोरसाचे मुखेलपणा काळ कोणाकी गरजेवंताक आमी बायले कुमकाडच्या की आमीच आमचीच संपन्मूळ आमी उपेग केला. ताका एक साक्ष आमचे नवे घरचे बांदप पिरगजेचे. त्या देखून ते कोरडाचे बिल्डींग जाल्यार आमी केवळ आयवत तुला आनी ते आमी मुख दिला. कित्याक लोक मेस्त आमचे आसात, सेंट्रिगाचे कामाचे आमचे आसात, टायल्साचे आमचे आसात, इलेक्ट्रिशियन आसात आणि एक सेवा दिवंक पिरगजे खातीर केदारलाय एका मनान जावं करून भुरगीं व्हडा तरणाटे अरी एक आमच्या पिरगजेंत तयार आसात. एका रितीन सांगचें जाल्यार एका वेळार आर्थीक स्थिती बरी नासली दुसऱ्यांनी दिला जावं पुरो CODP DSC जावन भायर जावन पुरो दिला. पूण आतां एका प्रबुद्धतेक म्हूण सांगल्यार ह्या हंताक येवन पावलां कारण म्हणटा आमी तवळ घेतला पूण आतां आमच्यो गरजो आमींत सुदारसून काण घेजे आनी जाता जाल्यार हेरांकी दिजे म्हणल्यार हंताक आयला तुमी आतां फिरगजे न्ही ते एक हांव चिंता एक बरी वाड आवळती. कित्याक म्हणटा जाल्यार थोडे पोटी खाण गेले खाणी येवन आसता ते मेळोन दी म्हणून पूण एका हंतार येवन आतां आमकां मेळना पुरो आनी आमी दुसऱ्यांक दिजे म्हणलें चिंतप येवचें आसा भारी अप्रूप तें. आणि फादर जॉन बॅप्टिस्ट मोरस असताना ताणें SCP स्थापन केली आमच्या पिरगजेन. आतां तुमी जर तर तुमी खबर काडल्यार DSC आमचें नांव पयलें आसा दितल्यांत SCPन. आमी जाम करून आमच्या पिरगजकारांक न्ही आसतना बैल आमच्या वारेड्याच्या पिरगजकारांक आमी उखल्लो हात. हर एकलोय SCPचे आमचे 23 सांदे आसात. हर एकल्यानी आमी फिरगेच्या भायरय आमी कुमक दिल्या, आक्रिस्तांवांक दिल्या आणि सगळ्या वारेड्यांत आणि DSC आमचे नांव आसा. सांविशन पाऊल सभा घडला उपरांत आणि मिसांवांच्या आयताराक सांविशन पाऊल सभाय एक प्रमुख पात्र घेता. हे बिर्याणीची सगळी जबाबदारी सांविशन पाऊल सभाक. आनी हे दिता आसतना अलेंपरा काय ना म्हळ्यार थोडे पुटी काल म्हळ्यार दितात पूण रडकुऱ्या मनान अर्थ तलेपरा काय ना तले कांय म्हाका बगले ना कित्याक म्हणल्यार हांव उपाध्यक्ष आसलो 3 वर्सां प्रत्येक जावन कोविडाच्या वेळार कोविडाच्या वेळार दिला. कोविडाच्या वेळार आमचे 2,55,000 रुपये तवळी दिल्यात. 2020 कोविडाच्या ऑक्टोबरांत लॉकडाऊन जाल्ले मार्चांत. त्या मार्चांत जाल्यार आमकां 6 म्हयने इगर्ज बंद आसल्यो पूण आमच्यो इगर्ज उक्त्यो आसल्यो. आमचो थोडो लोक मिसाक येतलो सगळे येतलो पूण मिसांवांच्या आयतारा बऱ्या रितीन जाला न्ही जाला. सप्टेंबरांत आमच्या इगर्ज ओपन करूंक अवकाश मेळ्ळो पूण आमच्या पिरगेचे फुल्ल मिसाक लोक हजर जाला मोती साहेबांच्या बेस्ता वेळार. ताच्या उपरांत आमच्या मिसांवांच्या आयतारा परिणामकारी जावन लोकांनी सहकार दिला. ते कसली दुरसवणी आमकां मेळोना. म्हज्या चिंता म्हाका मेळोना, म्हज्या उपाध्यक्ष मेळोना, विगाराकी मेळोना आणि दुसऱ्या आमच्या साबेकी मेळोना. म्हळ्यार सामान्य वेळार जावच्या आयवजाच्यो इल्लो उणो पूण तो हांव चिंता कारण म्हळ्यार एक व्हड आयवजत त्या वेळार तितलो दिजे जाल्यार आनी तुमी अशें न्ही सगळीं विधानां वापरन जमो करन मिसांवा खातीर दिल्ली तृप्ती लोकांक संतोश आगी आमी एक मस्त संतोश दादोसके आसा. आनी जाम करून येणा मन जाल्यार कॉम्पिटिशन जातलें आनी जाम करून तो एक कुली गामाचो वेतलो जाल्यार 1,000-2,000 रुपयांचो येणा मग रावतलो खाण घेतलो दितलो. त्या देखून तांतू कांय ताफावत ना. आनी सडावत इल्लीशी आतां आमची आर्थीक परिस्थिती आमच्या पिरगेजीची
बरी जावन तो आसा ओके. त्या देखून दितले मोणी सडला ताणी काण गेला आनी ते दिवंक की तांकां मोण आसा. रवी तुमचे मोन उदार आसा म्हाका हें बरें लागलें काल्याक म्हण सांगल्यार आमी जें कितें दिता तुमचो ध्येय वाक्य आमी कितें जें दिता तें आमच्याच भुरग्यांक मेळटा. आनी एक चिंतप काल्याक म्हण सांगल्यार तो वळ घेताले हांव आणकी आमकां दिवं दी म्हणलें न्ही पूण आतां आमी एका हंता पावल्या आतां आमी हेरांक दिजे म्हणून भोव अपुर्बाचें चिंतप हें. तुमी कशें देवाच्या कामाक दिलांगी तशेंच मुखल्या वर्सांनी देवी तुमकां धाराळ मापान दिवं दी म्हणून आमी आशेताव आनी मागताव. ओके देव बरें करूं. थँक्यू. म्हाका तर न्हू 3 फिरगजांनी वेगवेगळ्या विधानां मुखांतर तांणी कशें हें दान एकठांय केलें म्हणल्या विशयांत आमी पळयलें. ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 22 तारीखेर आमी मिसांव आयतार चलयताव. ह्या वेळार आमी खंयच्या रुपार ह्या खंयच्या विधानां मुखांतर आमचें दान जोमो करी येता काय मन आसा जाल्यार साध्य आसा जाल्यार चड करी येता म्हणल्यार साबार आलोचनो आयडियास ह्या संवाद कार्यक्रमांत आमकां मेळ्ळे. मिसांव कामा खातीर आमी मागया देवाचें राज विस्तारोवन दी आनी तशेंच मिसांव कामांत कोण वावर करतात तांच्या पासत ही मागया आनी सांगाताच आमकां कितें साध्य आसा तें आमी उदारपणान दिवया. देव जें कितें आमी दिलांगी तें आमकां 100 वांट्यांनी पाटीन दितलो. तुमकां समेजता की देव बरें करूं. समट आणि सावाला संसार जाता असताना सगळी आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यान
आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.